The Congress party held a press conference on Saturday, raising concern about the state's law and order. Shockingly, within 24 hours of press meet, an incident took place, echoing the very highlighted issues by the party. The Congress has now questioned the government's failure to act swiftly and ensure public safety in today's press conference. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कित्याक आमी कारण कित्याक सांगया लॉ एंड ऑर्डर कालची ती कलंगूट जाल्यार तर आमी सॅटर्डेच आमी लॉ एंड ऑर्डरा खातीर घेतलेली आमच्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसाक आनी तेच्या नंतर रोखडो 24 वरां सुद्दां जावना इन्सिडंट जालो तेजेर सगळे डिटेलान आमचो विवेक घेतलो तेच्या पयलीं आमी एक सांगता फाटी जाली मांद्र्या एक मर्डर जाली अमर बांदेकर म्हणून तेजी आजून सुटावो जावना मारिया फेर्नांडीस म्हणून जाल्ले ते तिचे गाडी मारून उडयली तिचे मर्डर म्हणून डिक्लेअर केल्ले मागीर ताका बेलू गावली रोखडी मागीर मांद्रेचो एक पंचायत मेंबर अशें ताका दिसा ढवळ्या मारलो आनी तेजेर व्हडली कारवाई जावना मागीर ह्या हातून पुलीस करता तरी कितें हेतून सगळ्या लोकांक शंका आसा दुसरी आतां कलंगूट येता कलंगूट विलेज पंचायतीन आयजूच हांवें इन्फॉर्मेशन घेतलेलें की सगल्यो मसाज पार्लर तेंच्यांनी बंद केल्ली तरी पूण हे धंद्याक सच्या नंतर चलता बऱ्या हितून चलता आनी टाटूच्या धंद्यावर तिंका नोटीस काडलेली आनी तो सरपंच आसा तो BJPचो आनी तोच सरपंच सांगता की आपणे नोटीसोय काडल्या की एक नोटीस काडटकूच एक नोटीस वयता पंचायत राज एक्टान BDOक आनी एक वयता लोकल पुलीस स्टेशनार तरी पूण हे धंदे चलता कशें ते तुमी जाप विचारूंक जाय तिसरी पयर शेनवाराक आमची प्रेस कॉन्फरन्स जातकूच 8 हीट आनी रन केस जाली पर्रा तरी पूण तिंका धरूंकूच ना तो भुरग्याची बायक जाली कामाक तो वयतालो हाका मेडिकलान कामाक वयतालो आतां हांवें इन्फॉर्मेशन आयकलें म्हापसा पुलिसान आतां धाडलें आमच्या कित्याक ते पियाल्ले आसले त्या कारणान ते गावना आनी आतां तेन्नाच धरलेल्या सॅम्पलाक ती ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केस जावपाची ती जावूंक नये म्हणून तेंच्यांनी काय धरूं ना आयज ते भुरगे येता आनी सडन जाता आतां वचपाचें जातलें आतां हेजें आमचो BJPचे फुडलें उलयता आतां आमी स्पेशली कलंगूट कळ्ळें कलंगूट म्हाका दिसता लास्ट 15 वर्सां हे जे क्रायम आसा वाडलेले आसा आनी तुमी मिडियांनी आनी लोकांनी हे दाखयल्ले आसा मर्डर म्हणा एक्स्टॉर्शन प्रॉस्टिट्यूशन मसाज पार्लर आनी कितें म्हणटा तें एजंट काय ट्वीट कोण तो टाउट्साचे कळ्ळें आनी हेच्या पयलीं म्हाका दिसता लास्ट इयराक तुमकां उगडास करून दिता की रोहन खंवटे आनी CM आनी हो आमचो मायकल लोबो हे तिवूय टुरिजमा खातीर झगडटाले म्हाका कितले दिले म्हाजे कडेन पावूंक ना ताका पावूंक ना झगडी जाताली आनी एक गँग वॉर आतां अशें वाडोवंक लागले आतां एक पयलीं आसले ते आमच्या भितून झगडी जाताली आतां लावणी म्हणून गँग वॉर एक स्टार्ट जातले आनी ही गँग वॉरां म्हाका दिसता आतां गोंयांत ही वाडलेली आसा ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटान तेंच्या आशिर्वादान ही वाडलेली आसा कारण कितें हे गँग वॉर आमी केन्ना हेच्या पयलीं पळोवंकूच ना मर्डर अशे रस्त्यार आनी जे व्हिडिओ काडटा म्हणसर मर्डर हे आमी आतां पळयला आनी हे अशी गँग वॉरां आमी आयकलेली पयलीं आमी ल्हान आसतना खंय तरी बॉम्बे आयकूंक गेले मागीर आमी बिहाराक आयकूंक गेले आनी आमच्या गोंयांत हे केन्ना आमी आयकूंकूच ना आतां लमाणी गँग वॉर हे लमाणी गँग वॉरचो बापूय कोण कळ्ळें ताका आश्रय दिवपी कोण हेची इन्वेस्टिगेशन गव्हर्मेंट करतले काय कितें काय फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की हो मायकल लोबो म्हणटा आपल्याक मंत्रीपद दिवपाची आहा म्हाका अमित शाहान आपयलें अमित शाहाक खबर आहा की लॉ एंड ऑर्डर थंय कितें जाता ती आनी हे तुमकां दिसतलें लोकांक तेणी सांगलें की असाच सांगता पळय तो की आपल्याक मंत्रीपद दिवपाची आहा आनी मंत्रीपद वाडोवपाची आहा कळ्ळें तुका स्पेशल सोशल मिडियार घालता तो प्रेसाक घट धरता आनी घालता पूण आमकां आमच्या सुत्रा कडसून आयकूंक येयला की हेका एकट्याकूच थंय कितें गेलो जाणा हेका तंबी दिवपाक गेलो कळ्ळें तुका बुके दिता ती सारकी गांधीगिरी करून तंबी दिवपाक गेलो चड उलयना काय थंय कळ्ळें तुजें सगळें भायर काडटलें म्हणून कळ्ळें कारण तो जेन्ना TCP आसले पळय तेन्ना खुबशे जागे बिगे विकलेले आहा आनी हे विश्वजितान तेजेर जेन्ना तो काँग्रेसीन आसलो तेन्ना विश्वजितान तेजे हॉटेलाचे बी काडले ते खंय गेले काय SITचे खंय गेले तेचें उत्तर CMान दिवपाक जाय ते जेन्ना
भायर काडटना तेणी सांगलें पळय तो आतां बुके घेवन गेल्लो कळ्ळें तुका लोकांक आतां दाखोवंक जाय न्हू म्हणजे बीजेपी कितें करता आनी सांगतात ते भितून बाबा भायर उलयनाकात आं भितून कितें भितून येयल्या उपरांत तांकां सगळ्यांक कमी दिता तोंड बंद कळ्ळें ह्या मनशान मायको लागून ह्या टॅक्सीकारांक फटयल्ले आसा पयलीं ते आमचे गोंयचे भाव ते तेच्या विश्वासाचेर रावले जेन्ना ताका मंत्रीपद मेळ्ळें फाटल्या दिसांनी बीजेपीन आसतना कळ्ळें मागीर टॅक्सीवाल्यांक विचारलो तो मागीर जाय तशें तेणी आपली लूट मार केली आनी सारकी कलंगूट आमचे जे वर्ल्डार फेमस आसले ते काबार केले कळ्ळें तुमकां लोकांक सांगता की एखादें मंत्रीपद व्हरोंक दिवंक ना एका सारकी बरी चाबूक दिवन येयला कळ्ळें तुका मसाला चाय सारकी दिल्या ताका ती मसाल्याची चाय ताका सारकी लागलेली आहा सारकी मिरची खंय लागलेली आहा कळ्ळें ताणें तो आतां उगी आहा पळय सारको तोंड बंद करून उबी आहा ना मंत्रीपद ना संत्रीपद ना कॉर्पोरेशन कळ्ळें तुका हेका दिवपाचें ना आतां ताका दुसरी ड्युटी लायतली 2027 येतले पळय तेन्ना ताका सांगतले की तुका आतां काँग्रेस बाबा घेयना तुका कोण घेता तुका काँग्रेस आतां घेयना तूं आतां कितें कर तूं एक खंयचो तरी कोणाक तरी घट धर हे चिरी मिरी आसले ते पार्टी आसात पळय हे पार्टी आसा पळय तांकां खंय तरी घट धर आनी त्या पार्टीनसून तूं एलायन्स कितें कर आमच्या बीजेपीचे 2-3 हांगा तरी थोक आनी मागीर परत तुका आमी बीजेपीन घेता मंत्रीपद दिता म्हणून कळ्ळें तुका सो हो फाटल्या दिसांनी बीजेपीन गेला तो काँग्रेसीनसून बीजेपीन गेला हो हेका वचूंक ना कळ्ळें तुका डेव्हलपमेंटाक वचूंक ना भंयान गेला कळ्ळें आनी आमी पळयल्या मिसीस लोबो अक्षरशा रडलेली आसा तितून हे लोकांक हांव उगडास करून दिता कारण शिवोलकरांनी पळयला जे रोड खणटाना लोकांचे घरा बी पळयनासतना परमिशन नासतना रोड खणले तांकां धांवडून घातल्या हेचो गुन्यांवकार कोण शिवोलकाराचे मतदारूय आसा कारण असल्या लोकांक न्ही घेवंक जायना तुमी निवडून तुमचे जे शिवोलकारांचे जे एकवट आनी हे आसले पळय ते वयतले कळ्ळें तुमचे जागे तुमकां मेळपाचे ना कितलेशे लँड ग्रॅबिंग थंयसर जाले पळया तुमी जो आसागांव म्हणटाले पळय आमी ते लोकांक आयज आमच्या आदल्या लोकांक न्ही थंय उरलेले ना जागो कळ्ळें स्थानिकाचे आमचे लोक सोडून दी स्थानिकाचे लोक आहा पळय तेंचे जागे हे करून गेल्या फाटल्या दिसांनी आमी पळयला कोण तो हरमळकराक धरला खंय की तेचे केसी ऑलमोस्ट 1000 करोड कितें तरी अरे हे जे व्हडले फिगर मरे हे फिगर आमी खंय आयकपाक येताले हे फिगर आमी मायनिंगान आयकूंक येताले हे आयज फिगर आमच्या कम्युनिदाद जाग्यांनी ग्रॅबिंग जाग्यांनी घेवन गेले म्हणजे तुमी पळया ह्या बीजेपीच्या राजवटीन कितें जालां तें आनी आमी पळयला की हो आतां सोशल मिडियार लावन घालता कारण देवाक मनशांक फटयले पळय आयज गुरूचो आशिर्वाद घेवपाक वयता कळ्ळें देवाक फटयलो आतां देवा कडेन दारूच ना ताका वयपाक देव दाणो मारतलो पळय तो सोंपतो हे करतलो सो आतां ते व्हडल्या व्हडल्या गुरू कडेन वचपाक लागले माफी मागपाक वयपाक लागले कळ्ळें न्हू आतां ते माफी दितले काय ना ते तेंचेर आसा खरें तरी शेवटी माफी जाय काय नाका हे वोटरा कडेन वचून तेंच्यांनी माफी मागूंक जाय माफी ते वोटर म्हाका दिसना की येता तेका हे वोटर्स ताका माफी दितले काय ना ते आयज 2 सीट दिले फाल्यां फॅमिलीक 3रो सीट जाय अशा खुबश्या गजाली आसा की आमी वयर काडटले लोकां पर्यंत पावतले कित्याक आमचे चडशे आमी पळयला की मिडिया भावांक धरून हो सगळ्यांक मिडिया भावांक लोकांक धरून तो सगळ्या हेका आपली कितें आसा पळय आपली जी इलिगलिटीज आहा पळय ती खंय तरी डायवर्ट करता कळ्ळें सो मागता आनी म्हाजी चॅलेंज आहा तुका मंत्रीपद दीत जाल्यार कळ्ळें मंत्रीपद दीत तुका जाल्यार चॅलेंज आहा म्हाका तुजी आनी मागीर आमी सीएमाक विचारता खंयची खाती हेका दितले काय म्हणून आनी खंयचे इलिगलिटीज खाती दितली जर ह्या मनशाक मंत्रीपद दितले म्हणजे हेचो हात प्रमोद सावंताचो हात इलिगल आनी हे सगळे जे जे गोंयान घडटा पळय तितून तुजो हात आसा अशें म्हाका दिसतलें पण म्हाका दिसना आमकां बीजेपीच्या दोगा तिगांनी फोन मारून सांगलें की बाबा ताका बरी तंबी दिवन धाडल्या रे बाबा म्हणून बरो सारको एक खडखडीत च्या दिल्या ताका मिरची बी घालून दिल्या आतां तो काय उलोवपाक ना म्हणून त्या दिसा तो टॅक्सी ड्रायव्हर त्या रात तेणी टॅक्सी ड्रायव्हरान भावांचेर काडलो कळ्ळें व्हिडियो पयलो आसतलो तुमी त्या टॅक्सी
भाव बाबडे मागून गेले अशें कर म्हणून आमकां हेल्प कर हे कर म्हणून तो राग तेणी काडलो कारण थंयसर दिल्यार ती पुरो जाल्ली आसा आनी हेच्या फुडें लोक ताका तंबी दितले आनी घरा धाडटले. सॅटर्डे आमी एक प्रेस घेतलो ऑन लॉ अँड ऑर्डर. सॅटर्डे म्हाका दिसता एक सांजचे 3 आमच्यांनी प्रेस घेतलो तो त्याच राती आनी आमच्यांनी पॉयंट आवट केल्लें हे पळय क्रायम पळय वाडटा पळय इट इज नॉट अ सिंगल आयसोलेटेड इन्सिडंट्स हे घडटा हे पॅटर्न आहा. तिथे टॅक्सी ड्रायव्हराक मारला पळय ते एक सिंगल इन्सिडंट नासलो तो तेजेर जे पळय गाडयो चोरी जाता पळय ते किंग पिन कोण आहा पळय रॅकेट कोण चलयता पळय ताका अजुनूय धरूंक ना. इमिडिएटली त्याच हेजेर आमी ते मर्डर जाल्ले पळय रेजिडेन्शियल एरिया पार्रा म्हणटा पळय त्या गांवान हायली पॉप्युलेटेड बाय रेजिडेन्शियल एरिया. आमी मानता की खूंय ट्युरिस्ट जाग्यार खूंय इंटॉक्सिकेशन म्हणल्यार बार आहा हे आहा ते आहा ते थिंगासर झगडी जाता आनी कितें इन्सिडंट घडटा म्हणून मानता. रेजिडेन्शियल एरियान पळय ते ग्रुसम हॉरिफिक मर्डर जाता पळय इट्स अ अलार्मिंग स्टेट. आनी पुलीस कितें म्हणटले पुलीस म्हणटले की 6 वरांनी ताका अरेस्ट केलो ताका धरलो आनी आमचें काम केलें बरोबर आहा. मात हे आतां तुमचे यू ऑल हॅव टू हॅव युअर इंटेलिजन्स इन प्लेस. इफ देर इज मर्डर्स टेकिंग प्लेस इन सच रेजिडेन्शियल एरियाज उरला आनी कितें पावसाच्या दिसांनी क्रायम दिसान दीस वाडटा. ऑन एन एवरेज देर इज 1 ग्रुसम क्रायम हॅपनिंग पर डे. आयज म्हाका दिसता मिडियाचे हितूंतल्यान आमकां कळोन येयला सावथ गोवा थिंगा सांकवाल गांवान थिंगासर जुवारी नगरान तलवारी घेवन झगड्यो चालू आहा. कितें म्हापसा ते थिंगासर कोण तरी पुलिसाक अटॅक करता थिंगासर. इट्स अ शेम डिसग्रेस. आनी तो पळय त्याच दिसा आमी सॅटर्डे पळय प्रेस घेतला आमच्यांनी त्याच रातीक इन्सिडंट घडलो थिंगासर बागान. आनी ते येयला कितें की टिटोज लेनाचें टॅटू शॉप आहा पळय डिस्प्युटाक लागून इन्सिडंट घडला. अरे तो इन्सिडंट जाला खंयसर एक गल्लीन येयला ते भुरग्याक आनी मारला एकामेकाक म्हणल्यार जेंकां खबर आहा की खंयचे आयसोलेटेड एरियाज आहा कलंगुटान. सो दीस इज नॉट इंडिविज्युअल इन्सिडंट म्हणल्यार कितें आहा अशें कितले गोश्टी जाला आसतले वीच इज नॉट कम टू पब्लीक आय. म्हणल्यार लोकांक खबर ना पुलिसांक खबर ना असले कितले गोश्टी जाला आसतले कित्याक हेंकां खबर आहा आयसोलेटेड एरियाज खूंय आहा पळय ते. हाव डू दे नो. अरे आमकां खबर ना खूंय आयसोलेटेड एरियाज आहा कलंगुटान हेंकां कशें जागे मेवता रे सोदून एकामेकाक मारपाक. आनी ते चाकू तलवारी कितें गँग्स ऑफ वसैरपूर म्हणून पिक्चरांनी येताले ते आमकां लायव्ह दिसती पडटा हिंगासर. आनी लोक काडटा व्हिडिओ काडटा आनी शेअरिंग करता. अरे वॉट आर वी पोर्ट्रेइंग अबाउट गोवा वॉट आर वी पोर्ट्रेइंग अबाउट कलंगूट. आमचे प्रिकॉशन मेजर्स कितें आहा गव्हर्मेंटान हे काडूंक जाय. तेंचे होम मिनिस्ट्रीचे फंड्स आहा एलोकेशन आहा प्रिकॉशन मेजर्स कितें घातला तेंच्यांनी कांय ना. तेंचे सीसीटीव्ही आसा ते चलना आमी लास्ट टायम पासून म्हणला. डेली क्रायम एक क्रायम पर डे इज द एवरेज रेट इन गोवा रायट नाव. एक्सिडंट जाल्यार म्हणून ना काय ते ऑलरेडी नॅशनल हितूंतल्यान येयला की 50% रायज इन एक्सिडंट्स. म्हळ्यार आनीक बदनाम कोण बदनाम गोंयकार. सरकार काय बदनाम जायना. येता ते गोवा इज हायलायटेड फॉर 50% रायज इन एक्सिडंट रेट. कोणाचे नाव तेंचे नांव घाल मरे बीजेपी सरकार गोंया म्हणून 50% एक्सिडंट रेट वाडला म्हणून घाला. कंप्लेन जाता FIR जाता अरेस्ट जाता ताबडतोब ताका बेल मेवता. हाऊ इज इट पॉसिबल. सो समवेअर मे बी देर इज अ ड्यू डिलिजन्स फेलियर. अरे तुमचे ते बेल मेवपाक तुझे केस आहा पळय फाउंडेशनूच काबार करून तुमी केस फुडें मांडटा जाल्यार ऑब्वियसली बेल मेवतले ताका. कित्याक मेवचें ना. कोणूय म्हणटालो तुका बेल आपूण दिता म्हणून कित्याक हे ऑलरेडी वीक लिंक घालून ते हाऊ कॅन अ मर्डर विक्टम गेट अ बेल हे सांग म्हाका. हाऊ कॅन अ मर्डर विक्टम. अरे ते बाबा गाडी घेवन ढंग करून मारले ताका आनी ताका बेल मेवता. चाकू घेवन मारता ताका बेल मेवता. कितें जाता. इट इज कॉलॅप्स कंप्लीट कॉलॅप्स. गोंयकाराची सेफ्टी आमचे भयणी आमचे बायलो आहा तेंची सेफ्टी एक्सिडंट्स वाडला ड्रग्स वाडला. ड्रग्साचे मुळे जाल्यार भायले पुलीस येवन गोंया इन्व्हेस्टिगेशन करता. सो वेर हॅव वी हेड इट. हांव घालता तुमी गांजा धरला 1 CRचे हे धरला 50,000चे. अरे बाबा तेजें नांव सांग मरे कोण तो धरला किंग पिन रॅकेट चलयता कोण ते मेवना.
तेलंगानासान पुलीस येता, हैदराबादसान पुलीस येता. अरे सो हाव कम यू आर नॉट रिचिंग टू टू द रॅकेट मेकर? ऑब्वियसली अशें दिसता की हुंय तरी ते बाबा धापणे घालपाक कोणाचे लेन देन जावंक शकता न्हू. अदरवायज वाय द कोण मेन अक्यूज आहा, कोण मेन मास्टर मायंड आहा ताका कित्याक धरूंक ना तुमच्यांनी आजून? कोण तो मास्टर मायंड? हो प्रश्न पडटा गोंयकार. सेफ्टीचेर कोण आहा रिस्पॉन्सिबल? आमदार जिखोन हाडटा आमी. वाय डू वी इलेक्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह? बिझनेस करूं ना. आमदार आणि इच अँड इच रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहा पळय, दे आर रिस्पॉन्सिबल. दे हॅव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाजे लागून जाला म्हणून सांगूंक जाय, तेंच्यांनी भायर येवंक जाय, मिटिंगाक येवंक जाय. बाबा हे कितें जालां, तुमचे खूंय पावला, कित्याक जायना सारकें? अरे ते प्रेस काडटा, ऑपोजिशन प्रेस काडटा, ते सांगता तुमचे फेलियर आहा म्हणून. ताबडतोब तुमी मिटिंग लाया आनी घेया आनी बसना. कित्याक बसना? ऑब्वियसली नो प्रश्न पडटा. कवर अप करपाक कितें इशू आहा जाल्यार ते करता सारकें. बट वेन देर इज अ सिरियस इशू, क्रायम हॅज एन एवरेज ऑफ पर डे इन्सिडंट इन गोवा. दिस इज द स्टेट वेर वी हॅव रीच. वी डिमांड सेफ्टी, आमच्या गोंयकारांची सेफ्टी, भुरग्यांची सेफ्टी, आमचे चेडवां बायलां कामाक वयता पळय तेंची सेफ्टी. हे पळय हे इन्सिडंट्स घडटा पळय तेजेर म्हाका दिसता ते पुलीस आनी प्रशासन दोगूय मेळोन तेंचे प्रिकॉशन मेजर्स पोत्तून थारोवंक जाय आनी पोत्तून हे करूंक जाय. जे पासून आमी आमच्यांनी मांडला, विजय बाबान सांगला पासून सगळे गोश्टी हे आमी ह्या टायम असेंब्ली येता पळय तेन्ना आमी काडटले. आनी आमकां खात्री आहा की आमचे आमदार आनी आमचे ऑपोजिशन लिडर हे असेंब्लीन हे सगळे इशू काडटले. आनी आमी फकत आतां हे पळोवचें पडटलें जे इशू आमी काडटले पळय तेजेर हो गव्हर्मेंट हो सरकार कितें रिप्लाय दिता पळय ते आमकां पळोवचें पडटलें. तेजेर मागीर आमकां कळटलें की हे सरकार आसा, वेदर दे आर फॉर द क्रायम ऑर अगेन्स्ट द क्रायम, हे सिद्ध जातलें. हे सरकाराचो पळय स्टँड आहा न्हू, हो सरकार आमचो प्रश्न आहा, वेदर दीस गव्हर्मेंट इज अगेन्स्ट द क्रायम ऑर फॉर द क्रायम. थँक्यू. आता तुम्ही वचून पळयात कालांगूट, वर्ल्ड फेमस ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट म्हणटा तो. कालांगूटचें नांव गोंयचें म्हणटा एक कालांगूट, गोंय म्हणजे कालांगूट. आतां कितें जालें, व्हडले मर्डर जाले, व्हडले प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग हे सगळे कालांगुटात जाता म्हणजे आख्ख्या संवसाराक वयता. आनी हेकाच लागून आमचें ट्युरिजम पडलां गोंय. हिंगाक हेकाच लागून आतां हेजे वरवीं गव्हर्मेंट कांय करिना, कांय पळोवन गेल्लें ना. वयता तेका गोंयचें नांव घाण आनी वयल्यान ब्लेम कोणाक करप? टॅक्सी ड्रायव्हर. हे भाव आपले हितून काम करता, हे आमचे लोकल हार्डवर्क करून हे एम्बेसेडर जावन आहा तेंचे घाण करप. टॅक्सीक लागून गोंय, आनी टॅक्सीक लागून आख्या संवसाराक भोंवता सगळे गोंया टॅक्सी सोय आहा. कोणा संवसारा भायर, गोंयच्या भायर, इंडिये भायर गेल्लो, ट्रॅव्हल जाल्लो आहा, युएसाक हे सायडीच्यान तेणे भोंवल्या, तेंकां खबर टॅक्सी रेट कितें आसता पळय ती. हे सगळे हे समजता आमी गोंयकार आहा ते टॅक्सी भिकारी म्हणून जे अरे बाबा कितें इतलें मंगाय, टॅक्सी मंगाय, हें कितें जालें? हे ट्युरिजम आमचें गोंयांत एक ट्युरिजम पॉलिसी आसूंक जाय वेरीन आमच्या लोकलांक, हे गोंयकारांक, खास गोंयकारांक तांकां धंदो जावपाक जाय. एक आल्ले भायले टाटू बाले कोण गोंयकार टाटूचो बिजनस, एकलो गोंयकार कोण ना. हे सगळे आतां आनी जाता तितले मर्डर्स, सगळे कोण क्रायम करता तितले भायले जावन आहा. ताका लागून मागता हेजे तापर इन्क्वायरी जावन कोण आहा तांकां भितर बसोवपाचें. एक दोन हे बेश्टे बेलाचे सोडपाचे, तांकां काडे 25 वर्सां सगळे भितर बस. तेन्ना गोंय आमच्या लायन येतलें. गोंयचे नांव आसलें ते भाशेन पयले बांदलेले गोंया म्हणटा तोहले पयले सेफ गोंया जातलें. थँक्यू. ऑपोजिशन म्हणून तुम्ही फक्त वॉयसूच रेज करतले, तुमचो फ्युचर कोर्स ऑफ स्टँड कितें आसतलो? आमच्यांनी सांगला ते भाशेन आमी ह्या फावटी आतां ह्या एसेंब्लीचो ऑलमोस्ट पावला. सो थिंगासोर आमचे ऑपोजिशन लिडर आहा केपेबल, सारको धोडाडी. आनी तशेंच आमचे नॉर्थ गोवाचे आमचे MLA बाब कालूस परेरा, तो एक लर्नड एडवोकेट, तेजेशीन आमची बसका जाला. आनी वी आर टेकिंग अप दीस इशू इन द एसेंब्ली फॉर शुअर. अँड इफ फ्रॉम देर आमकां गरज पडल्यार जाल्यार वी वील नॉक ऑन द न्यू गव्हर्नर. आमकां एक नवो गव्हर्नर मेवला आनी आमकां खात्री आहा तो गव्हर्नर आमचे आयकतलो आनी हे जाग्यार घालतलो. कित्याक आमकां ह्या गव्हर्मेंटाचेर मातूय आतां विश्वास ना. जे हिसपान आमी सांगून पासून त्याच दिसा तरी इन्सिडंट कंटिन्यू जाता. सो वेर देर इज अ इमिडिएट फेलियर अँड कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.